महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामेल आशिल्लो नावागडो चोर मनीष आंबेकरा सयत ताच्या 5 जाणांच्या टोळयेक म्हापशें पुलिशेन अटक केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 21 जानेराक म्हापशा मुथूट फायनान्स इमारती लागसार दुबावितान आपूण मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचें सांगून उस्कय बार्देस हांगच्या एका बायलेक 1 लाखाची तोपी घातली। हे बायलेन केल्ले कागाळी प्रमाण पुलिसांनी ताचो सोद घेवन ताका धरलो। ताचे सयत हेर 4 जाणांकूय पुलिशेन ताब्यांत घेतल्या। म्हापशें पुलिशेन गँग लीडर मनीष आंबेकर हाचे सयत शिवम आंबेकर, रवी चव्हाण, करण चव्हाण आणि यश चव्हाण ह्या रायगड महाराष्ट्रांतल्या टोळयेक अटक केल्या। म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ह्या दुबावितांक 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। आमी आसा सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे म्हापसा पुलिसांनी महाराष्ट्राचे काही जे चोरट्यांची जी गँग आसा ती चोरट्यांच्या टोळयेक म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा। ही जी टोळी आशिल्ली चोरट्यांची ही म्हापसा म्हणजे गोंयांत येयल्ली चोरयेच्या हेतून आनी जेन्ना ते हांगा गोंयांत पावले तेंच्यांनी आपूण एक मुथूट फायनान्साचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून सांगून एका ज्वेलरी शॉपाक कॉल केलो। तेंच्यांनी त्या ज्वेलरी ओनराक सांगलें की आपल्या कडेन काही कॅश आसा ते आपल्याक एक्सचेंज करपाक जाय आनी काही पयशांचे भांगर करपाक जाय। ह्या टोळयेन जो एक मास्टरमाइंड अक्यूज जो आशिल्लो तेचें नांव आसा मनीष आंबेकर वो 47 वर्सांचो आनी रावपी मूळ रायगड महाराष्ट्रा हांगासरले व तेचे जे काही 4 वांगडी आशिल्ले हे वांगडी गोंयांत पावले आनी हे जे चोरट्यां खातीर जी तेंची जी पयशांची हेराफेरी आशिल्ली ती करपा खातीर तेचो हेतू आशिल्लो। जेन्ना जी ज्वेलरी शॉपाची जी ओनर आशिल्ली जेन्ना ती पावली एका जाग्याचेर तेन्ना तेंच्यांनी जे पयशे आशिल्ले ते एक्सचेंज केले आनी त्या ओनराक सांगलें की आपलो एक मनीस जो आसा तो मुथूट फायनान्साची जी बिल्डींग आसा त्या बँकेच्या 2nd फ्लोराचेर आपलो मनीस आसा आनी तेंचे कडेन वचून तुमी उलया म्हणून। जेन्ना ती ओनर 2nd फ्लोराचेर पावली जे सकयल राविल्ले जे चोरटे आशिल्ले ते त्या जाग्या वयल्यान फरार जाले पयशे घेवन। ही जी कंप्लेन आसा ती चोरट्यांची ती म्हापसा पुलिसांनी ह्या ओनरान म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर नोट केली। जेन्ना ही गजाल म्हापशेच्या पी आय निखील पालेकर हाका कळ्ळी तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम एक तयार केली आनी ह्या चोरट्यांच्या शोधाक लायली। तेन्ना तांकां एक अशी लीड मेळ्ळी की हे जे चोरटे आसात तेंचे कडेन एक बोलेरो कार जी आसा ती घेवन सध्या ते फरार जाल्ले आसा। तेंच्यांनी स्पेशल टीम हायर करून कलंगूट टिटोज लेनीन तेंच्यांनी शोधाशोध करपाक ह्या चोरट्यांची चालू केली। तेन्ना तांकां एक अशी लीड मेळ्ळी की ती जे चोरटे आसात ते सध्या टिटोज लेन कलंगूट ह्या भागात ते पयशे घेवन भोंवपा खातीर आनी ते मजा मारपा खातीर खंय ते राविल्ले। बोलेरो कार जी आसा ती सध्या म्हापसा पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेतिल्ली आसा आनी ही बोलेरो कार आनी ते चोरटे जे 5 चोरटे आशिल्ले तेंकांय म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी अखेर आयज JMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस करून तांकां 4 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सीमा असोकी।